अमेरिका रोखडी जाताली ना बंद करूया या खेपे ट्रम्पाने 4 दीस पयलीं सांगले की ज्या पद्दतीन टेररिस्टांनी भारताच्या लोकांक निरपराध लोकांक मारल्या त्या खातीर जे कितें भारत करता ते योग्य आसा आपूण तातूंत भितर पडना असो स्पश्ट इशारो ट्रम्पान दिलो अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीन दिलो पुतीन रशियाचो राष्ट्रपती ताणेंय तेच सांगलें म्हणजे जगातल्या सगळे पळय राष्ट्र आसा महासत्ता आसा या सगळ्यांनी एकमुखान तेको भारताच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक दिलो आनी तांणी सांगले जे तूं करता ते योग्य आसा आनी तशेंच आसपाक जाय आमकांय दिसता आमकांय तिरक पडटा निरपराध लोकांक मारल्या म्हणजे कशें तांचे तुमी तांचे टीव्हीचेर आवय बापायचे इंटरव्यू पळयल्या बायलांचे इंटरव्यू पळयल्या आनी सांगता आसतना कितें सांगताले की जाके मोदी को बोलो अशी भाशा हे टेररिस्ट यूज करताले पहिले खेपेक तांकां ही भाशा वापरताचे परिणाम कितें जावपाक शकता हे तांकां दिलें आनी हे अवघे 4-5 दिसां भितर आमी पाकिस्तानात म्हाका दिसता जवळ जवळ आज आनी 2 दीस उरत जाल्यार लाहोर पडटले अशी परिस्थिती आज आसा आज लाहोराची बेजीस डॅमेज केल्या 8 का 7 बेजीस पाकिस्तानाच्यो एअर बेजीस ते सामके डॅमेज केल्या भारतीय नागरिक पाकिस्तानान आमच्या नागरिकांचेर काश्मीर हांगा जम्मू काश्मीर हांगा हल्लो केलो आनी तांकां मारले जवळ जवळ 26 लोक आमचे मारले गेले आनी भारत देश हो थंड देश केन्ना कोणाचे वाटेर वचना पूण जेन्ना पाकिस्तानाचे आमचेर हल्लो केले आमी भारत वगीर रावतले काय कितें आमच्या मदीन आमकां सांगले तुमी वाट पळया म्हणून आनी आयज आमकां दिसती पडटा की पाकिस्तानाचे कशे हाल केल्ले कडेन आसा भारत देश हो सगळ्या धर्माच्या लोकांक चलपी देश आसा जावं हिंदू जावं मुस्लिम जावं कॅथलीक सगळ्या धर्माचे लोक ह्या भारतान बरे गुणा गोविंदान वाडटात आणि हो पाकिस्तान केन्ना येवन आमच्या लोकांचेर अत्याचार करता हल्ले करता बॉम्बस्फोट करपाचो प्रयत्न करता हेचो आमच्या निषेध करता आमी आणि आमच्या जवानांनी आज जे कितें दाखोवन दिला पाकिस्तानाचे जे कितें हाल केल्या त्या तांचो अभिनंदन करपाचे आमी सगळे जमले कडेन आहा हांव मागता की आमी सगळ्यांनी आमच्या जवानांक आमी शुभेच्छा व्यक्त करुया आनी तांकां धैर्य दिवपा जाय जय भारत माता की ज्या पाकिस्तानान आमच्या निरपराध लोकांक काश्मीराक फिरपाक गेले कडेन मारले ताजे उपरांत आमच्या देशाच्या पंतप्रधानान सांगले देशाच्या आर्मीन सांगले आमी योग्य वेळार योग्य ठिकाणी योग्य उत्तर दितले आणि ह्या गजालीचो बदलो घेतले म्हणून पाकिस्तानाक आज मेरेन खूब सोंसले हे सुदारतले म्हणून वाट पळयली पूण केन्ना सुदारपाची ना हे प्रूफ जाले आमची सेना ज्या तरेन आज लढटा ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट पार्ट ऑपरेशन सिंदूर सेकंड पार्ट चालू आसा या सगळ्या सेनाक सगळ्या डिफेन्स फोर्सिसाक नेवी दल्लेले आर्मी सगळे BSF सगळे या सगळ्याच आमचो नैतीक पाठबळ पहलगामाक 22 एप्रिलाक जो अटॅक आमच्या टुरिस्टाचेर जो जाल्लो तेजो बदलो घेवपा खातीर आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी सांगले हम चुन के मारेंगे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जिसने हमको छेड़ने की कोशिश की उनको हम छोड़ेंगे नहीं या उक्ते प्रमाणे आज आमचे जवान जे आसात जे सीमेचेर युद्ध जाल्ले आसा त्या युद्धाचेर आमचे जवान काम करतात आमी सगळे देशप्रेमी नागरीक हांगा एकत्रीत जाल्ले आसात आमच्या लिडरशिपीचेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपीचेर आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा त्याच प्रमाणे आमचे जे एअर फोर्सीस आसा मिलिटरी आसा नेव्ही आसा हे ज्या तरेन आज बॉर्डरीचेर काम करतात तांकां सपोर्ट दिवपा खातीर तांच्या फॅमिली बरोबर आमी आसा म्हणून दाखोवपा खातीर ही एक रॅली आसा हांव सबंद मडगांवकाराच्या वतीन आनी गोंयच्या वतीन आमच्या पंतप्रधानाचे आनी आमच्या नेव्हीचे आमच्या मिलिटरीचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता ज्या तरेन आज आमी दाखोवन दिले आसा की देश एक आसा इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट क्रेड रिलीजन एंड पॉलिटिकल अफिलिएशन आमी सगळे हिंदुस्तान म्हणून आज एक आसा आमी सगळे हिंदुस्तानी म्हणून एक आसात आनी ह्या दहशतवादा विरुद्धांत जे लढाई चालू आसा आम्ही जे म्हणलेले आसा की ऑपरेशन सिंदूर या नावाच्या अंडर जे पळय आमचे ऑपरेशन चालू आसा तातूंत पूर्ण तेको भारताचे सगळे नागरीक आणि आमचे गोयचे सगळे नागरीक ह्या जवानां बरोबर आसा ताजे खातीर सगळ्यांनी आज एक हांव सगळ्या कडेन विनंती करता ज्या ज्या जाग्याचेर आमी आसा थंय आमी आज लढाई करपाक वचपाक शकना पण आमी ज्या जाग्याचेर आसा थंय आमच्या देवा कडेन खंय आसूं चर्च आसूं मस्जिद आसूं आमचे देवूळ आसूं थंय वचून आमी मागपाक जाय आमचे जे जवान लढटात तांकां बरी ताकद दिवपा खातीर शक्ती दिवपा खातीर त्याच बरोबर त्यांच्या फॅमिलीचो मोरल बुस्टअप दिवपा खातीर करपा खातीर आमी देवा कडेन प्रार्थना करूया आणि आमच्या जवानां बरोबर आमी आसा हें दाखोवन दिवया भारत माता की